पेड्डेर जाल्ले रेशनाचे तांदूळ लोकांक दितात म्हूण मंगळारा गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी नागरी पुरवण खात्याच्या संचालकांक घेराव घालो। पेड्डेर जाल्ले तांदूळ वांटप करपी संबंधीत अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लेगीत गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या। 7 दिसां भितर कारवाय करूंक ना जाल्यार परतून नागरी पुरवण खात्याचेर येवन बोवाळ घालतले अशी शिटकावणी लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली। जस्टिस टू द पुअर पीपल, गोयच्या गरीब जनते न्याय जाय। हांगा काय चल्ला हांगा सगळो बेदरकार व्यापार। जोपर्यंत आमकां उत्तर मेळना आमच्या प्रश्नाचेर ताका गोळार काडपा जाय। पुढच्या स्टेज मागता शाळा पुढच्या स्टेज मागता शाळा हांगा कितें जाला दाळ गेला तेन्ना कोणा काय केलं ना हे चालू आहा। हे सिव्हिल सप्लायज म्हणते आओ जाओ घर तुम्हाला झाला काय जायना कोणाक कितेंय करात ऑफिसर वी आर नॉट एड्रेसिंग उमा वी आर एड्रेसिंग द सुपरिटेंडेंट तांदूळ सगळो किडिल्लो ओ या सरकाराचो घोव कशें लागते आता हे जर आमी सगळे म्हणत गेली जर जाय सिव्हिल सप्लायाक गेल्ली दिवाळे किती करता सिव्हिल सप्लाय लोकांक किडिल्ले तांदूळ दिता दाळ किडयता किती चल्ला काय आमी हांगा डेलिगेशन घेवन आयला हांगा सगळे हॅलो आमी डेलिगेशन घेवन आयला हांगा ते कितें मागीर म्हणलें चुकी उलयला खूब आपले ना हांव पयलीं जॉइन जाला हांव 1 म्हयनो जाला अशी उत्तर मेळटा आमकां म्हणून उलयलें तेणें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमी हांगा आयले तेन्ना हांगा खंयचोच जबाबदार ऑफिसर नाशिल्लो म्हणून आमी सुपरिटेंडेंटा म्हऱ्यान गेले। सरकाराची सगळ्यात पयलीं येदी व्हडली जेन्ना घटना घडटा तेन्ना तांचो सद्याचो जो डायरेक्टर ताका लिवेर धाडला। म्हळ्यार हे मेजर इन्सिडेंट्स हो सादी गजाल न्ही सो दे शूड हॅव प्रिव्हेंटेड हिम गोईंग ऑन लीव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। डायरेक्टरा लिवेर धाडपाचें न्ही पण डायरेक्टरा लिवेर गेलो तर रिप्लेसमेंट केला ती बी सारकी जाग्यार नाशिल्ली। नाव शी हॅज कम टुडे तिची माथ्याचेर येवन हे सगळें पडलां शी इज नॉट पार्ट ऑफ दीस ऑर्गनायझेशन तिची माथ्याचेर पडलें। आतां आमचो डिमांड क्लियर कट आशिल्लो आमी कितें म्हणटात गेल्ले खेपेक जेन्ना दाळीचें जें येदी व्हडलें रॅकेट जाल्लें तेन्ना जर सरकारान जर शाबुद्दीर येवन जर एक्शन जर घेतिल्ली जो कोण आहा तांचेर जो कोण कल्प्रीट आहा जो कोण तातूंत भितर इन्वॉल्व आहा तांचेर जर तेन्ना जर एक्शन घेतिल्ली आयची ही परिस्थिती जायनाशिल्ली। म्हण सरकार एका टोटली जबाबदार आसा डिपार्टमेंट जे चलयतात ते जबाबदार आसात की हांणी तेन्ना कार्यवाही केली ना पण आज ही परिस्थिती जाली आनी आतांय बी जर केला जर जायत जाल्यार परती आनी वेगळी कितें तरी जाय। येस ही कीड तांदळा लागला ही कीड सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटा लागला आनी जोड पर्यंत ती सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटातली कीड मानना तोड पर्यंत हे डिपार्टमेंट चलपाचें। सो तेका लागून आमी सांगलें तांकां आमी 7 दिसांचो टायम दिला। विल बी कमिंग हियर अगेन ऑन 23rd 23 तारखेक आमी हांगा येतले। आमकां डायरेक्टरान क्लियर कट एश्युरन्स दिला एक आपूण स्वता वचून गोदावनाची तपासणी करतली। दुसरे FDAक पत्र बरयतली की जेन्ना माल भितर येता फूड ग्रेड जेन्ना भितर येता तेन्ना चेक करतले आनी जेन्ना भायर वता कंज्युमर शॉपा भितर तेन्ना चेक करतले हे एश्युरन्स दिला। आनी तिसरो म्हत्वाचो एश्युरन्स तिणें आमकां दिला की जे कोण जबाबदार आसात ह्या घटनेक तांचेर कारवाई करतले हे तिगेलें उतर आसा हे तुमी बी सगळ्यांनी पळयलां। सो ही जर कार्यवाही 7 दिसां भितर जर जाल्ला जर जायत जाल्यार आमी परते हांगा येतले। आज आमी 15-7 नेक्स्ट टायम आमी 500च्या संख्येन हांगा येतले पण आमी डेफिनेटली हो विशय गरीब मनशाच्या पोटाचो आसा।